आजची टॉपिक जावन आसा काळजीदारान यो. कम बोल्डली. कित मिलाग्रे जायते तुका व्हरोंक धैर्यान यो देवा मुखार. पोरणे कोरा आमकां दिसची पडटा आदाम आनी येव देवा बारबर बरी जियेतात. आमचाच एकदम कडक आहा. देव एकदम हॅप्पी. त्याने आपल्या गेले व्हडल्यान तुले व्हडले रोचना जी जावन आसा मनशाक कूड केल्या आपल्यागे इमाजीन. आनी मनीस एकदम उपकारी देवान ताका रोचिला आनी सगळे वस्तू तेज्या हाती खाला घातल्यात. जायते पाटी सैतान तांकां नाडूंक वता. देवागे आयक नाका आपल्यागे आयक म्हळ्यार ते देंवचरागे आयकनाय. जायतीं वर्सां जालीं. एक दीस मनशान बोदमासपण केलें हे मोगाच्या देवाचेर आनी देवा सोडलो आनी देंवचरां हाडलें गेलो. तुज्यान चिंतू जाता हे सोर पोजेदार देवा कितू काळजात धक्को लागलो तो आनी कितली दूख हे देवा जालते. जेनेसीस 6:6 सांगता and God repented, he created man. देवा एकदम चड दूख जाली. वो मनीस त्यान रोचलो तो बोदमास जालो म्हण. सगळे वस्तू त्यान केलो मनशा पासत. आख्खी प्रितम त्यान केल्या तेच पासत न्हू मनशा पासत. आनी वो मनीस बोदमास जालो. तेज्या काळजाक धक्को जालो. ही वॉज ग्रीव्ड इन हिज हार्ट. एकदम चड व्हडलो धक्को जालो. तेदोनसून देवा मनशाचे जोडटी घालूंक पडटा. हे देवान हे मनशा मोगान रोचलो तो आपल्या बारबर खुशाल आसोंक सदां काळ आतां देवाक तेजी जोडटी घालूंक पडटा. तितलें न्हू तो मनीस तेज पयलीं गेल्या मनीस भियोन लिपोता ताका लॉस जाली. जेनेसीस 3:8 आनी देव म्हणटा आदाम तूं हुंय आ. तो म्हणटा हांवें आयकिलें तूं येयल म्हूण तेका लागून हांव भिलो आनी हांव लिपलो. तें कळ्ळें तो विंगडो आहा म्हण तेका लॉस जाली. हे देवाचे हांव बोदमास जालो. तेदोणसो मनीस देवा बगले येयना की देव तेजे जोडटी घाता. सो मनीस भियोन लोजेन आपूण बोदमास जालो म्हूण देवा बोलेसो पळोवन वयता. जेनेसीस 3:14-19 आमकां दिसती पडटा देवागे जोडटी. देव श्राप घाता मनशाचेर. हे जमनींतल्यान आतां झाडां आनी फळां येवपाक कांटे आनी कुसां येतलीं. मनशान जोडटें तें देखून ताका हावपाक सुसेग ना. कित्याक सगळे आडी प्रॉब्लम्स तेगेले लायफान जाल्यात. देव हे आपल्यागे मोगा मनशाचेर आपूण जोडटी घाता आनी मनशा साल्वार करून गेल्या मनीस पळोवन भोंवता. आमचो इल्ल्या जोडटी इस्रायल पोरजा बोणकोणी आहलोली 430 वर्सां इजिप्त गांवांत. सोडोम आनी गोमोराचे उज्याचो पास गायलो आनी तेंचें निसंटन केलें. नोवा वेळार तें बुट्टी जालें सगल्या लोकांक बुडोवन उडयलें. नोवा आनी तिगे फॅमिली साल्वार जाली. परतून आमकां दिसता पडटा देवागे विचून काडलो इस्रायल पोरजा कोणाच्या ना कोणाच्या शास्त्राचे बोणकोणी कोयदी आसता. आर्गांचे चूक एक्झोडस 12:5 चोय. तेका लागून मनशा तो आतां देवा कडच्यान कितें जायें तें तुका फुकट मेळना. तें तूं कांटे आनी कुसां तूं निवतलो कोश्ट कोन्न. तितलें न्हू केसली तूं मिलाग्री सोदिता पेकोणी सोदिता देवा कडेन तुवें तुगेले पयशे म्हूण एक मेंढरो हाडपा जाय. कोंत नासलोलो. हेच मतलब बेस्ट मेंढरो. हेच मतलब चड मारगेलो मेंढरो. तूं तो पीठ घेवन येता फायन फ्लावर तुवें हाडपा जाय. एक्सपेन्सीव फ्लावर. कितें जाय तुका देवा कडच्यान तें तुवें कोश्टान घेवपा पडटा. आर्गां जेजूक एक्झोडस 12:5 चोय तुका दिसती पडटा ते बलिदान घेवन येतात. लेविटिकस 14 चोय उमके फेस्ता दिसाक तुगे पातकां लागून एक मनशा हाडल्यान 2 मेंढरे आनी 2 दोणां पिठाचीं आनी 1 दोण तेलाचें. एक मनशाक तुगे 5 मेंबर जाल्यार तूं कोणें तूं कितू देश पे जातो तुगे पातकां काडून ना देवागे जोडटी तुजेर येता.
आणि देवान काय ते वाडविले. हेच मतलब तुगे पातकां वाडवली. हेच मतलब तुगे बलिदान दिवपाचें वाडवलें एक्सपेन्स. कितें जाय तुका देवागे सिंहासन जावन आसा जोडट्याचें सिंहासन. हिब्रू 4:16 तुका सांगता जेन्ना देवान आपल्यागे पुताक धाडलो संवसारांत आनी जेजून ही रोगटाची सॅक्रिफायस केली आमच्या पातकांच्या बोगसण्याची, तेन्ना आमकां दिसता पडटा हे सिंहासन देवा गेलें जोडटेचें सिंहासन न्हू, म्हळ्यार बोगसण्याचें सिंहासन आनी कुर्बेचें सिंहासन. आर्गां जेजूक तेक लागून हिब्रू 4:16 सांगता काळजी दारान यो हे कुर्बेचे सिंहासना मुखार धैर्यान यो, बोल्ड यो, भिनाका, पळोवन लिपनाका, हांव तुजे जोडटी गायना, हांव तूं बेसांवान बरो आशेता. आर्गां जेजूक कोण पळय थँक्यू जीजस म्हूण बोबाड मारत. हिब्रू 14:6 पोरणे कोरांत कितू कायदे ते पाडटाले कितें देवा कळपाक. नवे कोरांत केसो कायदो आमी पाळपा जाय हे कुर्बेच्या सिंहासना मुखार येवपाक. कुर्बा चलता भावार्थाच्या कायद्यांचेर. सो केसली कुर्बा आमकां जाय कायदे पाळूंक जाय. सो केसो कायदे पाळूंक जाय. एफिशियन्स 2:8 सांगता तूं कुर्बेन सालवार जाला, तूं भावार्थान सालवार जाला ना. तुवें तो भावार्था उमके कायदे पाळले ते कायदे तुका सालवार कोणाय. कित्याक कुर्बा तूं ना जाल्यार ते कायदे पाळून कित्याक शिर पडटा. तूं सदां संडे फेलोशिपा येता तो एक भावार्था कायदो म्हळ्यार जेजून ते रोगत वारयलें ना तुगे पातकां मोगसून तो भावार्था कायदो कित्याक शिरपणा कित्याक कुर्बा ना. सो हेच मतलब तुगे भावार्थ कुर्बेचेर कुर्बा सालवार कोता. कुर्बा आहा म्हूण तूं भावार्था कायदे पाडटा पत्ती न्हू. तूं भावार्था कायदे पाट म्हूण कुर्बा देंवना. कुर्बा आहा म्हूण आनी ती देंवता म्हूण तूं भावार्थाचे कायदे पाडटा. म्हळ्यार तुका सालवार कोता जेजू क्रिस्ता गेली पातकांचे बोगसण्याची सॅक्रिफायस ती जावन आसा कुर्बा. जॉन 1:17 सांगता कायदे येयले मोसेसा उदेशी म्हळ्यार कुर्बा येयली जेजू क्रिस्ता सोवें. पोरणे कोरां आमकां दिसता पडटा जोडटेचें सिंहासन, नवे कोरां आमकां दिसता पडटा कुर्बेचें सिंहासन. आतां पवित्र पुस्तकांचो एग्जाम्पल गेल्या जेजू फकत 2 जाणां तुमकां चड व्हडतो भावार्थ आहा. तो जावन आसा एक सोटपोटी सेंच्युरियन आनी एक काना गांवाची बायल तेगे धूव मेंटली ऑफ आहलोली आनी हे सोटपोटी तो म्हणटा व्हडतो तुगे भावार्थ. सो हे सोटपोटीन केसो भावार्थाचो कायदो पाळलो ही कुर्बा देवंक. ताणें सांगलें जेजू मुगे घरां येवपाक तुका फावो न्हू. एकू तर उलय आनी मुगे तो चाकर मेलतो जीत जातलो. आनी पवित्र पुस्तक सांगता जेजून ताका कुर्बा दिली हेच मतलब मिलाग्री दिली आनी तेगेलो तो चाकर जीत जालो. केसलो भावार्थाचो कायदो तेणें पाळलो. ही एक जोडी कुर्बा हो मिलाग्री दिवपाक. काना गांवाची बायल जेजू सांगला जेजू म्हाका मिलाग्री जाय. जेजू सांगता हांव तुका मिलाग्री दिवपा येयलो ना. हांव मिलाग्री दिवपा येयला आमगे जुदेव लोकांक. तूं सुणें हेच मतलब तूं घरां भायर आहा. म्हळ्यार बायबल सांगता जेजून ती मिलाग्री जाली आनी तेगे चेडूं मेंटली ऑफ आहलो तें बरें जालें. केसो कायदो तें पाळ्ळो ही कुर्बा दिवपाक. आतां तुवें जाण जावपा जाय दोगांय तो रोमकार आनी काना गांवां बायल आहा ती दोगांय जेंटायल्स ऑन भावार्थी. हेच मतलब तांकां केसली खबर ना 10 मांदामेंताची आनी देवागे कायद्यांची. कित्याक ते जुदेव न्हू ते ऑन भावार्थी. ती केन्ना जेजूगे मिटींग येयली नाय, केन्ना देवागे राजोडी तेमी पयशे घायले नाय. सो केसलो भावार्थ कायदो तेमी पाळलो हे देवळ मिलाग्री ओ बेसांव कुर्बा घेवंक जेजू कळे तेमी फकत एक कायदो पाळलो. म्हळ्यार एक वस्ती शुअर जाणाय जेजू जावन आसा जीवे देवागेलो पूत आनी तो मोगान आनी काकलुनीन बोल्लोलो देव ताका लागून तो तांकां मिलाग्री दितलोच. आर्गां जेजूक केसले कायदे तेमी पाळूंक ना. एक वस्ती शुअर जाण आसलो जेजू जावन आसा मोगान आनी काकलुटीन बोल्लोलो देव. ताका लागून तो ताका मिलाग्री दिलो. सगळे पावट
तुज्यान ती देवागे कुरपा जोडूं जायना. ताका लागून ताका नांव घालां कुरपा. देव तुका मिलाग्री आनी अजापान दितलो, कित्याक तो मोगान आनी काकलुटीन बोल्लोलो देव. तुवें कितें केलां? फकत तूं त्या जेजू बोले येयला. आर्गां जेजू कोण पूण थँक्यू जिजस म्हणे. केन्ना कुरपा सोदूं भोंवना काय, जेजूक सोद. कुरपा जावन आसा एक जोण, तेजें नांव जेजू. आतां आमकां जायत पाट दिसता देवागेली कुरपा आमगे जिवितां येयना कित्याक आम पातकी ना. ही फोट कुरपा देंवता जे जाग्यार पातोक आहा. पातोक ना जाल्यार कुरपाची गरज ना. सो तुका तो दिसता तूं पातकी 100% तूं क्वॉलिफायड देवागेली कुरपा देंवपाक. Romans 4:14 जाता, बिकॉज ऑफ द लॉ द ग्रेस इज वॉइड. तूं तो कित काय दी पाणो कोता देवागे मोग तयार करपाक, देवागे कुरपा तयार करपाक, तुगे मिलाग्री तयार करपाक तूं कांयच मेळना. आर्गान जेजूक देवान मोग आनी कुरपान तूं कितें जाय तें जैती हो जिवीत चलोवपाक तयार केलें. 2000 वर्सां फाटीं तूं जल्मसली फुडें देवा चान्स देखून मेळना तुगे पातकां जोटी घेवपाक, कित्याक तूं जल्मको ना. तेच्या पयलें तुगेली मिलाग्री तयार आहा. मतलब देव तुगे पातकां जोटी घेवपाना. पातोक देवागे कुरपा बंद करना. जे जाग्यार पातोक आहा सांपाव ती चड कुरपा, ताका लागून ते सांपावलाचे बेजार जाले. ओ आनी कितें सगळी कुरपा शिकयता. थोडे कायदी पाडूं नाका आमी कुरपा देंवपाक. आनी जाय तेन्ना ताका सोण गेले. Romans 5:20 where there is more sin grace abounds. सो तुगेली पातकां कुरपा ब्लॉक करना. कितें ब्लॉक करता ते तूं कायदे पाडून तूं तुगे मिलाग्री जोडूंक कोत्ता. Romans 5:17 चोय कितू कुरपा आमकां जाय, कितू कुरपा परगड करपा जाय. एबंडन्स ऑफ ग्रेस. हांवें तूं कितें शिकोवपा जाय? देवागे कुरपा. हांवें तुका शिकोवपा नाका देवागे जोडटी. जेन्ना देवागे जोडटी देवागे कायदे शिकयता देवागे कुरपा बंद जाता. आतां हें सारकें एक्सप्लेन करूं एक एग्जाम्पल दिता. हांव त्रासां पडटा तेन्ना हांवें तो मार्टिना कडेन 10,000 घेयले आनी हांव जाय त्रासां ते म्हाका हेल्प केलो. म्हळ्यार म्हाका ते फारीक करूं जावनाय. जाय ट्राय केलें फारीक करूं म्हळ्यार म्हाका ते फारीक करूं जावनाय. सो हांव म्हगे फ्रेंडाक सांगता चोय मार्टिनान म्हाका जायत हेल्प केला. म्हळ्यार हांव मरे मातशें बोदमास जालां म्हाका जायना ते पयशे दिवपाक. ताका लागून हांव कितें करता तो ह्या हाटी येयला म्हणटा हांव त्या हाटी वयता. तो रूम हिंगा आहा म्हणटा हांव दुसऱ्या रूम वयता. हांव तेका एवॉयड करता तेजे बोले वचना कित्याक म्हाका लॉस जाता आनी तो येयल्लो पाटी म्हाका थापयतलो आनी कितें कितें म्हणून लोकां वयचेर. ताका लागून हांव तेका एवॉयड करता. मुगे फ्रेंड विन्सी चड मोग करता न्हू तो सांगता वय तशें जाल्यार तुगे पयशे हांव हारीक करता. सो विन्सी कितें करता तेका वचोन 10,000 दिवपाक 10 लाख दिता. सुबेज फारीक करता. आर्गां जेजूक. आनी तेगे फ्रेंड म्हाका फोन मारून सांगता आरे विन्सीन तुगेले पयशे दिले हांव आनी म्हाका दिसता चड दिले. 10,000 रीण आसलो मरे तेणे 10 लाख दिले मरे. वय 10 लाख दिले. दुसरे दीस मॉर्निंग हांव मार्टिनागे घराक उबो. हाय हांव तुका 10,000 दी धाडलो मरे. आतां म्हाका लागून तुवें आतां प्रॉफीट केलो. तुका 10 लाख मेळे. ताका लागून म्हाका आतां पयलीं हे ते बेस्ट हॉटेल वचून बिरयानी दी. हांव धोयरान येता आतां हांव भियोन येना कित्याक ते चड फारीक केला तो म्हाका देय जाता. आर्गां जेजू. आनी म्हाका मोटर घे आनी बरोबर रोप घे म्हाका बंगलो बी घे. आनी तो म्हणटालो म्हाका कांय प्रॉब्लम ना कित्याक तेणें म्हाका सांगिलां आनी कितें तुका देय जाल्यार तो आनी 10 लाख दितो म्हणून. ताका लागून हांव धोयरान येता तेजे मुखार कित्याक हांव ताका देयत ना आतां तो म्हाका देयत. तेच भाशेन जेन्ना आदावान येवान पातो केलें देवा चड लॉस जालें आनी मनीस देवा पळोवन भोंवता आनी देव तेजे जोडटी घालून भोंवता. म्हळ्यार मुगे बेस्ट फ्रेंडान जेजू क्रिस्तान बापाक आपल्यागे मोलादीक सॅक्रिफिसा उदेशी चड वर्तें फारीक केलें. आर्गां जेजूक कितले ओदीक मापान. ताका लागून तुका बायबलान कंटिन्युअस मेळटा मच मोर मच मोर मच मोर. यू कॅन टेक द कोटेशन 2 Corinthians 3:9 डिस्प्ले कर. मच मोर.
तूं कितेंय आहलो तेज्याकीन चड व्हडल्या मापान वा कितले अदीक मापान जेजून देवा फारीक केलो. हेच मतलब देवान प्रॉफिट केलो आमगे सोडवणी उदेशी. आर्गां जेजूक गॉड मेड अ प्रॉफिट ऑन आवर सॅल्वेशन. तेक लागून देव म्हणटा आतां तूं काळजीदारान म्हजे सिंहासना मुखार यो. आर्गां जेजू केसो करपा जाय ती घेन वच. कित्याक तुगेले फ्रेंडां जेजू क्रिस्तान चड व्हडल्या मापान फारीक केला. आर्गां जेजूक 2 Corinthians 3:9 चोय, Romans 5:9 काळ कोणोच, Hebrew 9:14 तूं कितेंय दाखलो देवाक तेक लागून तूं पळोवन भोंवतालो. अदीक मापान जेजू क्रिस्तान देवाक फारीक केला. हेच मतलब देव तुका देत आहा. तेका लागून तो म्हणटा यो काळजीदारान यो म्हजे सिंहासना मुखार. हे सिंहासन करपेचें आनी काळजीदारान यो. भिये नाका, धांव नाका, पळोवन वचनाका, रिती रिवाजी कोणाका. यो आनी व्हर. कोण पळय थँक्यू जीजस म्हळ्यार. आर्गां जेजूक आतां आनी एक एकदम इम्पॉर्टंट पॉयंट तुवें जाण जावपाक जायते लोकांक जेजूची आपुरबाय ना. कित्याक आतां विन्सीन तो मार्टिना 10 लाख दिले. तेगे फ्रेंडान म्हाका फोन करून सांगिलां म्हळ्यार सांगता आसतना रॉंग सांगिलां. तेणें म्हाका फोन मारून सांगला सिरिल विन्सीन मरे मार्टिना तुगे रिणांत पयशे दिले कितू ते हांव सारकें नेना. 10,000 रीण काडा म्हणजे म्हाका दिसता तेणें 5,000 दिले आनी हेर तुवें गोडे दिवपा पडत. तेणें सांगता आसतना म्हाका रॉंग सांगिलां. तेका लागून म्हाका विन्सीची आपुरबाय येयना. कित्याक तेणें व्हड रीण काडला आनी तेले पासून हांवें ते 5,000 दिवपा एगेन हांव पळोवन म्हणटा केसर रे फ्रेंड आख्खें दिला जाल्यार बरें जावपाचें. सो तुका गॉस्पल दिता आसतना रॉंग गॉस्पल दिला. जेजू कुरपा दिता म्हणजे थोडे कायदे तुवें पाळपा जाय. ओत कुरपा ओत कायदे. तेका लागून लोकांक कांयच मेळना देवा कडच्यान. जेजू मोग करून तेका जायना. जेजू सायमना सांगता सायमन सरकार आसलोलो आनी तेका 2 जाण रीण कार्ड आसलोले. एक रीण कार्ड 50 रुपयाचो आनी एक रीण कार्ड 500 रुपयाचो. आनी तांकां दोगांयको दिवपा जायना म्हूण ते सरकारान हांकां दोगांयको बक्षिले. लूक 7:4 चोय, कोण हे सरकाराचो चड मोग करतलो 50 रुपया बक्षील तो ओ 500 रुपया बक्षील तो. सायमन म्हणटा 500 रुपया बक्षील तो चड मोग करतलो कित्याक चड बक्षण मेळा. तेच भाशेन तुवें जाण जावपा जाय तुका फूल बक्षणे मेळा पातकाचें. तुवें पातकां केल्याय कोता करपा हाय माय पायगे पिळगे पातकां सगळीं पातकां बक्षून कितले अदीक फारीक केला. तुगे थोडी पातकां बक्षिल्लें तूं करपा आहाय ती तेका बक्षिल्लें. तेका लागून तुका गूड न्यूज मेळना. तेका लागून जायत जाणां जेजू आपुरबाय येना. आनी जेजू सायमना सांगता हे अस्तोरे चोयल न्हू तें म्हगे पांयाक ती अस्तोरी चोयल न्हू ती उडोवसून रोडटा म्हगे पांयाचेर. कित्याक ती सगळ्यांकीन फेमस प्रॉस्टिट्यूट ती हांवें चड बक्षिलां. चोय ती म्हगे पांयाचेर रोडटा आनी हे दुकान हे म्हगे पांय धुयता आनी आपल्यागे केंसान ते पांय पुसता. तितले न्हू म्हजे पांयाक उमो घेता. तितले न्हू म्हज्या माथ्याक धमधमीत तेल घालता. कित्याक ती म्हजी चड आपुरबाय आहा कित्याक ती सगळीं पातकां बक्षिलें. आनी तुका खबर ना हांवें तुगेली सायमान सगळीं पातकां बक्षिलें म्हणून. तुवें म्हाका येता असो उदो दिल ना. तुका म्हजी आपुरबाय ना. तुवें म्हगे पांयां ओम घेल ना. तुवें म्हगे माथ्याक धमधमीत तेल घायल ना. तुका म्हजी कितें आपुरबाय तुका खबर ना तुगेलें सगळीं पातकां बक्षिलें म्हूण. पांय धुवप पांयां उम घेवप माथ्या धमधमीत तेल घालप तें जावन आसा एक अक्कल कोता न्हवऱ्याक काजार जाशनी होणें सेरेमनी ती. हेच मतलब ही ओस्तोरी जेजू कडेन लग्न जावपाक सोदता. लग्न म्हळ्यार कितें पवित्र पुस्तकांत बॅप्टिजम. तुका तो खरें देव जेजूगे आपुरबाय आहा तूं जाणा तुगे सगळीं पातकां बक्षिलें म्हूण जेजू क्रिस्तान. तेका लागून सैतानागे अधिकार तुजे चलपना सगळ्या मिलाग्रेन अजापां तुका मेळटलीच म्हूण. तेदोन तूं कितें करतलो
जेजूचो पवित्र स्नान घेतलोच. जेन्ना तूं जेजूको लग्न जाता, आबा बापा सर्गीचो तुका सांगता यो, काळजीदारान यो, धैर्यान यो, बोल्डी यो, हे कुरपेच्या सिंहासना मुखार आनी केसो मिलाग्री जायती घेवन वच जेजूच्या नांवान. कोण थँक्यू जीजस म्हणे. देव तुज पयल मोग कोत्ता आनी मागीर तुका सांगता आपल्या मोग कर म्हणून. तो सायमन पिटराक कितें सांगता, तुगेली बोट ह्या वाटेन घाल आनी तुका जायतें निश्चय पडटलें. आनी ती बोट घालता त्या वाटेन आनी ताका हितून निश्चय पडटा आनी कोणागे बोट तेगे नेट भिजून वयता आनी देवागे बरपण ताका कळोन येता. जेन्ना जेजूगे बरपण ताका कळोन येतकच तो म्हणटा जेजू तूं म्हजे मुखावयलो कोसळोन वच कित्याक हांव पातकी. जेन्ना देवागे मोग तुज्या मुखार येता, तूं कोण येता तेन्ना तुज्यान तुगे पातकांत दूख धरून जाता. बायबल सेड ही लव्ड यू फर्स्ट. तेन्ना तुज मोग केलो तुका एकदम इजी तेच मोग करूं. तेका लागून तुगे सगळीं पातकां बोगसले म्हण काळजीदारान यो सिंहासना मुखार आनी केसो मिलाग्री जायती तूं घेवन वच. हांवें जेजू प्रेयर केलें. जेजू म्हळें तूं म्हाका विस्वास आनी हांव तुका विस्वास म्हळें. जेजू म्हळें तूं मुगे म्हाका दाखोवन दी खुंयचें आहा तें म्हाका दाखोवन दी म्हळें. हिंगा हॉटेलान वचून येयलें आनी येयलें आनी हांव अशें चोवपा लागलें. म्हाका मातशें दूख जालें. अशें चोवपा लागलें मुगे कानाले सारको म्हजी माथ्या मुगे नदर पडलें. हांव जेजू धाकट्या सायनसा प्रॉब्लम आहा आनी व्हडल्या टॉन्सिलचा प्रॉब्लम आसलोली. रोखडी आमी दोतोरागेर धांवताली पूण हिंगे आमी केन्ना दोतोरागेर गेली नाय. थँक्यू जीजस तेंक बरी भलायकी दी म्हूण तुवें. आनी मुगे घोवागे न्हू फोन सॉल्व जालोलो पयलींच्यान. तेका लास्ट विका तेगे कॉल्स वचनाय. हो मडगांव भोंवता वचोन थिंग चॅक कोत मुसता फोन कॉल्स वचनाय म्हूण. ते सायड मुसता जायना पूण मागीर हांवें सांगिल्लें पदी सेन फोन आनी हांवें तेचे हात दवरले आनी प्रे केलें. हांवें तूंय प्रे करून सांगलें बाबा तर आमी जेजू कडेन सांगलें आमगे काम सगळें तो करून सांगिल्लें आनी आमी दोगांयनी रोजार केली आनी तेन्ना आमगे रोखडी कॉल्स वचपा लागली. थँक्यू जीजस. सांगलें ब्रादर म्हजें ऑपरेशन केलां पांयाचें आनी म्हाजें हो गाय चड दुखता. म्हाका न्हिदूय पडना आनी जेवणूय ना जायना जेवपाक आनी हांव सामकी तवताली. रातची न्हिदोंक म्हाका जायनासलेलें. मागीर ब्रादराक फोन करता. ब्रादरान म्हाजें रोजार केलें. भिना काय म्हणून जेजूच्या नांवान तुजे गाये पेकतलें. मागीर हांव दुसरे दिसा ड्रेसींग करूंक गेल्ली. ड्रेसींग करूंक वचल्यार म्हाजे मातशें गाये पेकले. आतां कितें केलें सगळे गाये म्हाजे सुकले आनी बरें. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. हांवें येता आसतना म्हजी बॉडी खूब पेन जाता आनी हांव काल पडलें तुमी म्हाका येवपाक चोलोन त्रास जाताले. आतां म्हाका एकदम बरें दिसता. थँक्यू जीजस. जॉबा लागून ते प्रेयरान दवरलें. ते जेजूको मागतालें आनी आतां ताका जेजून बरो जॉब फावो केलो म्हणून आनी सॅलरी पेमेंटूय बरो आहा म्हणून. आप लोगों को याद होगा मैंने 1 महीने पहले एक टेस्टमनी दिया था कि मैं जॉब छोड़ दिया है, सैलरी कम था इसलिए, और मैं घर में कर रही हूँ. जो वहाँ मेरे को पेमेंट मिलता था उससे डबल मेरे को फ़ायदा घर में होता था. लेकिन अभी जीजस ने मुझे उससे ट्रिपल सैलरी का जॉब दिया है और कल से मैं ज्वाइन करूँगी. इसलिए मैं जीजस को थैंक यू. लास्ट संडे हांवें मिटींग येयलो आनी म्हागे चेड्याकूय घेतलो. चेड पळोवता तो मस्ती करतालो. लास्ट संडे ताका प्रेयर हाडलो. ब्रदरान सांगिल्लें भुरग्यांचे तुगे भुरग्यांचे हात दवरे. मागीर हात दवरलो. प्रेयर करतना आनी हात दवरलो आनी प्रेस करीत रावलो. घराक वयता म्हळ्यार कांय मस्तीपण ना, शेपत ना, कांय ना, सगळें बरी भाशेन. 15 मिनट जाले म्हगे DVD चलना जालें. ब्रदर सांगत ते एक्झॅक्टली हांवें केलें की तुगे तेगे देंवचार सोयता कितें दिसपड कोत म्हण. ब्रदरान सांगिल्ले ते भाशेन हांवें कमांड केलो देंवचार. तुज्या नांवान हांव देंवचार ओकून घालता. चोय जाल्यार DVD चालू. Thank you, Jesus, for the baby word. हाथ धरे तो मैं. Glorious name of Jesus. You spirit. Get out of their life. Name of Jesus, Son of the Living God. Lord, get out. Get out.
Purge it in the name of Jesus.